प्रेज द लॉर्ड. आणि ह्या वेळार म्हज्या भाव भयणांनो, हांव एक सिरियस मॅसेज हाच्या साक उलयतां एका मनशाची. आनी हांव तुमचे लागीं विचारता म्हज्या भाव भयणांनो, जरी तर आयज तूं मरो जाल्यार तूं शिवर जाणा, तुजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयलेलें आसा आनी तुजी पातकां फॉरगिव केल्या म्हूण देवान खरेंच. आयज जर तर तुका कितें घडलें जाल्यार तूं शुअर 100% जाणा म्हज्या भावंडो, डावट नासतना आयज मरो जाल्यार तुजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर देवान बरयलेलें आसा आनी तुजी पातकां देवान फॉरगेव आनी तुजी पातकां देवान फॉरेंच फॉरगिव केलेलीं आसा. हें तूं 100% जाणा ओ डावटान आसा. आनी जर तर तूं डावटान आसा म्हज्या भावंडांनो, जाल्यार बायबल सांगता तूं आजून पासून साल्वार जावना. यू आर कंडेम इन हेल. आनी जर तर तुका डावट आसा जाल्यार तुज्या जिविताच्या पुस्तकाचेर नांव आहा वो ना तें हेजेर तुका डावट आसा जाल्यार बायबल सांगता तूं देवाक मेवना म्हज्या भाव भयणांनो. आनी तेका लागून आमी पळयता बायबलाचेर 4 जॉन चॅप्टर 5 वर्स 13 आमकां एक देवाचें उतर आमकां सांगता म्हज्या भाव भयणांनो. कित्याक हे जॉनाच्या वेळार साबार जाण जे चर्चीन आसलो लोक डावट हाताले. थोडे म्हणटाले साल्वेशन कितें जाता, मरण कोण कवतले आमी साल्वार जाल्या जावना ते. थोडे जाण म्हणटाले कोणाक खबर ना आमी साल्वार जाले ते जाल्या जावना ते, मरण आमकां कवतले आमी स्वर्गार वयता वो ना ते. आनी थोडे जाण म्हणटाले कोणाक खबर ना कितें जातलें तें मरण कोण. आनी असल्यांक जॉन देवाचो आत्मो जॉनाक बरोवंक लायता चॅप्टर 5 वर्स 13. 4 जॉन पयलें जॉन चॅप्टर 5 वर्स 13. And these things I have written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. John आमकां पळयता म्हज्या बाबणींका बरयता, दीस आय रिटन अंटू यू. हें हांव तुमकां बरयतां तुमकां सासणाचें जिवीत आसों दी, तुमकां गॅरंटी आसों दी, तुमी खरेंच साल्वार जाल्या देखून. आनी तेका लागून हांव पळयता जॉन चॅप्टर 6 वर्स 47 जेजू तेंच उलयता. वेल्ली वेल्ली आय से अंटू यू, ही दॅट बिलीव ऑन मी हॅव एवरलास्टींग लायफ. आयज एवरलास्टींग तुका लायफ आसा. आनी तेका लागून म्हज्या भाव म्हणतो, जर तर तुका खबर ना तुजें 100% नांव देवान बरयलो म्हूण जिविताच्या पुस्तकाचेर जाल्यार म्हज्या भाव म्हणतो तूं आजून पासून लॉस्ट आसा. आनी हांव तुजे लागीं मागतां, तुजे लागीं कितली गिरेस्ती आसूं म्हज्या भाव म्हणतो, ते उदकाचो बॅप्टिजम जेयला जायत. आमी पळयता साबार जाणांनी आयज उदकाचो बॅप्टिजम जेयला पूण तेजे लायफ भितरल्यान बदलवना म्हज्या भाव म्हणतो. तेजे कुत्तुमां ती बदलवना. होटी मारपाचे, चाडयो करपाचे, मिजाशी करपाचे, आदलें जिवीत जावन आसा एकामेकाक नाडपाचे, प्रायडीन उलय नाशाना कितें सांगू जाल्यार राग येवपाचे, असलें आजून हो नेचर आजून पासून भितर उरलेलो आसा. आमी पळयता बायबल सांगता क्रिस्ताक मेवता तो एक नवो रचना जाता म्हणलेलें आसा. बायबल सेड माय फ्रेंड, इफ एनीवन हू इज इन क्रायस्ट इज अ न्यू क्रिचर, ऑल थिंग इज पास अवे. जेजूक मेवलेलो मनशाच्या म्हज्या बाबा दिसाच्या दिसा जिवीत बदलवना जाल्यार तूं खरें जेजूक मेवना, तूं रॉंग जेजूक मेवलेलो आसा. आनी रॉंग जेजू तुका अर्दो खालोच दाखयता. थोडे दीस 5 वर्सां 6 वर्सां 7 वर्सां पूण आदलें संवय आदलें लायफ तेजें परतूनय एपियर जाता म्हज्या भाव म्हणटो रॉंग जेजू म्हणटा भितर तेका तूं मेवला जाल्यार. आनी रॉंग जेजू कसो मेवंक शकता, फुटकेऱ्या प्रिचरां वरवीं. जायत गोडे प्रिचरान येवन तुजेर हात धरला जायत, ओ जायत गोडे तुजेर हात धरून तुका दुंगलून उडयला जायत, ओ तूं पडला जायत. म्हज्या भाव म्हणटो हो जावन आसा रॉंग जेजू, हो बायबलालो जेजू न्हय. तुका बायबलाचेर केन्नाच मेवचें ना. जेजू जेन्ना हात धरतालो ओ आपोसोल हात धरतालो लोक सकयल पडटालो म्हणून, हो जावन आसा रॉंग जेजू. आनी हो रॉंग जेजू तुका तुज्या जिवितान येयला देखून तुका ही गॅरंटी केन्ना तुका मेवपाक ना. आनी तेका लागून म्हज्या भाव म्हणटो, जरी तर तुका शुअर 100% गॅरंटी ना जाल्यार आयज मरत जाल्यार तूं 100% स्वर्गार वयतलो म्हूण बायबल सांगता तूं लॉस्ट पर्सन जावन आसा. जायत गोळे तुवें बॅप्टिजम जेयला जायत, जायत गोळे तुका पास्टरान दुगून उडयला जायत, हात दवरला जायत आनी तूं पडला जायत. जायत गोळे म्हज्या बाब तूं तेर्स कोत्ता रात आनी दीस, बेतीना घालता, कोंतां घालून जे बहलो आहा गवट्यान. जायत गो तूं मिसाक वयता
आनी उंड्याक नमस्कार कोत्ता जाय थोडे म्हज्या भाव बांदो तूं सगळें कोत्ता देवसांव कोत्ता रिलीजन कोत्ता बायबल आसता रातान दीस तूं सबात पाडटा सगळें कोत्ता हें सगळें करूनय म्हज्या भाव बांदो जर तो तुका गॅरंटी ना जाल्यार तूं लॉस पर्सन जावन आसा आयज देवाच्या नदरे मुखार आनी आयज मरो जाल्यार बायबल सांगता तूं इफेर्नान भितर सतलो म्हणलेलो आसा कित्याक आमी पळयता म्हजे भाव बांदो बायबलाचेर अशें बरयलेलें आसा हेल म्हणलेलें आसा आनी हेल जावन आसा दर एका मनशाक कित्याक जो कोणें जेजूक मानून जेवना तितल्यांकूय म्हज्या भाव बांदो हें हेल दवरलेलें आसा आनी तुवें तर होरेन जेजूक मानून जेयला जाल्यार ही गॅरंटी हो जेजू तुका दितलो 100% तुजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयलेलें आसा म्हूण ही गॅरंटी तुका दितलो हांवें तुजें हांवें तुज्या खरेंच तुजी पातकां फॉरगिव केल्या म्हणून आनी ही तर गॅरंटी तुका मेळना म्हज्या भाव बांदो तूं कितलेंय धर्मीक जावं तूं पाद्री जावं बिशप जावं तूं कितलीं मिसां कोत्ता जावं तूं सेमिनारी शिकला जावं तूं पास्टर जावं प्रिचर जावं कोणूय तो जावं जर तर तुका ही 100% गॅरंटी मेळोन जाल्यार तूं लॉस्ट ह्या वेळार देवाच्या नदरे मुखार आनी हांव ह्या वेळार एक धाकट्याच मनशाची स्टोरी सांगता आमी पळयता म्हज्या भाव बांदो एक जर्मनीक आल्फ्रेड क्रूक म्हणटा पळय तो आल्फ्रेड क्रूक म्हणटा पळय तो एक ग्रेस मनीस आसलो आनी तो इतलो ग्रेस आसलो म्हज्या भाव बांदो आनी तो ग्रेस जावन 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 ताणें व्हडली इंडस्ट्री बांदली इंटरनेटाचेर तुमकां मेवतलें आल्फ्रेड क्रूक म्हणून आनी ताणें एक कंपनीन एक वसो लॉ घाल्लो तो मोन्ना कितलो भितालो म्हज्या भाव बांदो आनी जेन्ना ताका केन्ना मोन्नाची खबर आयको येयली गांवांत कोण मेला म्हूण ताका भितर कडकडो येतालो आनी ताणें कंपनीन एक लॉ घाल्लो केन्नाच हे म्हज्या कंपनीन कोण मेला जाल्या पासून केन्नाच उलोवपाक ना म्हणून आनी एक दीस अशें जालें म्हज्या भाव बांदो जेन्ना तो व्हडल्या घरांत रावतना तेज्या सायडीकूच एक बायल मेली आनी जेन्ना ती बायल मेली तेन्ना आल्फ्रेड म्हणटा म्हज्या भाव बांदो आल्फ्रेड म्हणटा पळय तो हें घर सोडून सगळें सोडून पयस गेलो आनी उपरांत ह्या मनशाक म्हज्या भाव बांदो एक डिजीज जाता मरपाची तसली डिजीज एग्रेस मनशाक जो मोन्ना कितलो भितालो आनी उपरांत ह्या मोन्नांतलो आटावपाक ताणें डॉक्टरांक $1 मिलियन ताणें ऑफर केले म्हज्या भाव बांदो पूण हें सगळें करूनय तो मरोन गेलो इतली गिरेस्त आसुनूय आनी तेच परी तुजे लागीं सगळें आसा जायत सगळें तुवें केलां जायत तुवें सगळें तुका लाखांचे लाख दुडू आसा जाय तुज्या बँकीन पूण जरी तर तुजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर बरोवना म्हज्या भाव बांदो तूं एवढा लॉस जावन आसा कंडेम जावन आसा आनी हेलान भितर सोंपता जरी तर तुज्या जिविताच्या पुस्तकाचेर नांव ना जाल्यार म्हज्या भाव बांदो ह्या वेळार तूं लॉस जावन आसा एंड वे ऑन द हेल माय फ्रेंड विदाउट होप आनी तेका लागून पॉल सांगता बूक ऑफ रोमन आमी पळयता म्हज्या भाव बांदो बूक ऑफ रोमन पॉलान सांगून दवरलेलें आसा दर एका मनशाक हेर रावता म्हणलेलें आसा म्हज्या भाव बांदो लिसन कितें म्हणलेलें आसा चॅप्टर 2 बूक ऑफ रोमन चॅप्टर 2 आनी वर्स आमी पळयता म्हज्या भाव बांदो वर्स 9 ट्रिब्युलेशन and agonies upon every soul of man that do it evil, the Jews first and also the Gentile. पळयला म्हज्या भाव बांदो कोणूय तो जावं ज्यूस जावं जेंटायल जावं ताणें साबात पाडटा जावं तो कोणूय पाडटा जावं कितेंय पाडटा जावं तो मिसा कोत्ता जावं तेस कोत्ता जावं ताणें बॅप्टिजम जेला जायत तो रात दीस बायबल आसता जायत सगळें कोत्ता जायत जरी तर ताका गॅरंटी दिवना पवित्र आत्म्यान तेजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयलां म्हणून आनी तेणें हेल आटावना जाल्यार म्हज्या भाव बांदो बायबल सांगता त्या मनशाक हेल आनी तडतडो आनी आकांत आनी किवचे आनी बोबाट रावता म्हणलेलें आसा हेलान दर एका मनशाक पूण जेजू क्रिस्ताक मानून जेयला ताका पॉल अशें सांगता बट ग्लोरी ऑनर एंड पीस टू एवरी मॅन दॅट वर्क गूड फॉर द ज्यूज फर्स्ट एंड ऑल्सो द जेंटायल फॉर देर इज नो रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन वीथ गॉड For as many have sinned without the law shall also perish the law. जो कोणे बायबल नासतना पातक केला त्याच्या कोशेसान पातक केला तितल्यांकूय देव कसो जाज करतलो म्हणटा त्याच्या कोशेसान प्रमाणे जाज करतलो आनी ताचो नाश जातलो हेलान बिकॉज दॅट्स ओन्ली वन वे माय फ्रेंड टू गो हेवन तुवें गॉस्पल आयकूंक ना जायत तुवें बायबल आजोवंक ना जायत ओ बायबलाचेर तुका खबर ना जायत
Every person have to know Jesus in order to go heaven. आणि बायबल सांगता जो कोणें कॉन्शियसान ताणें पातक केला लॉ नासतना मोजेसाचे ताका कॉन्शियन्सा प्रमाणे पनिशमेंट मेवतलो आणि जो कोणें लॉ जाणा आसतना पातक केला ताका लॉ प्रमाणे जज करतलो तुवें 10 मानमेंट तुका खबर आसा जायत तुवें 10 मानमेंट तुवें पाडूं ना जायत ह्या 10 मानमेंटा प्रमाणे देव तुका जज करतलो म्हणलेलो आसा तूं सबात पडटा जायत पूण दुसरो मानमेंट तुवें पाळोवं ना तिसरो मानमेंट पाळोवं ना चौथो मानमेंट पाळोवं ना पांचवो मानमेंट पाळोवं ना 6 मानमेंट पाळोवं ना जाल्यार देव तुका पानिश करतलो तुवें सबात पाडूनय म्हज्या भाव बांदू आनी ताका लागून आमी पळयता बायबल आमकां सांगता अशें बरयलेलें आसा म्हज्या भाव बांदू लिसन पॉल त्याच जाग्यार सांगता वर्स 29 बट ही इज अ ज्यूइश विच इज इनवर्डली and circumcision that is of the heart in the spirit, not the letter, whose praise is not of man but of God. हरो जुईस तो बायल्यान न्हय म्हणटा हरो जुईस तो कोण आसा भितरल्यान देवाच्या आत्म्यान तुका केलेलो आनी जेन्ना देवाचो आत्मो तुका कोत्ता देवाचो आत्मो तुका गॅरंटी दितलो म्हज्या भाव म्हणटो आनी हांव तुजे लागीं मागतां जर तर तुका खबर ना आयज मरो जाल्यार तुजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयलेलें आसा म्हणून तूं शुअर जाणा आयज मरो जाल्यार देवान तुका फॉरगिव केला म्हणून ही तुका खबर ना जाल्यार ही तुका गॅरंटी ना जाल्यार आयज हे वेळार सर तूं आनी तूं हे वेळार तूं लॉस्ट आसा आनी हे वेळार तुका खबर ना जाल्यार तूं एक खंडेम जावन जियेता ह्या संवसारान हेलाच्या पनिशमेंटान तुजें दल्लेलो आसा ज्या जाग्यार होप ना ज्या जाग्यार काकूत ना ज्या जाग्यार मस्ती ना ज्या जाग्यार रेश ना ज्या जाग्यार कोण कोणाक एकामेकाक पावना असलो जागो जावन आसा आनी आमी ताका लागून आमी पळयता म्हज्या भाव बंधू ऑलफ्रेड म्हणटा पळय तो तें कोण सगळें असलें पूण जेन्ना मरण येयला तेन्ना ताच्यान कितेंच करूंक घडोवना कित्याक मनशाक एक पार्ट अपॉयंटमेंट दिलो आसा मॅन आर अपॉयंटेड वन्स टू डाय एंड नेक्स्ट द जजमेंट आनी ताका लागून म्हज्या भाव म्हणटू आयज तुजे लागीं हांव विचारता तुवें गोळे मिसप काडलें जायत रात दीस तेच केले जायत कॅथलिकाचे सगळे तुवें मानमेंट पाळले जायत तूं पाद्री जायत बिशप जायत तूं पोप जायत तूं चर्चचो मेंबर जायत हें सगळें करूनय जर तर तुका 100% गॅरंटी मेळोना आयज मरो जाल्यार स्वर्गार वयतलो म्हूण ओ तुजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयलेलें आसा ही तुका खबर ना जाल्यार आयज तुवें वेळार लॉस्ट जावन आसा कंडेम जावन आसा इटर्निटी हेल जाय व्हड तुवें बॅप्टिजम जेयला जायत जाय तूं बॅप्टिस्ट जायत जाय तूं पेंटिकॉस्टल जायत जाय तूं कॅरिस्मेटीक जायत जाय तूं ब्रेथरन जायत हें तूं हितूंतलो कोणूय तूं जावत जर तर तुका शुअर 100% गॅरंटी मेळोना म्हजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयलेलें आसा देवान आनी केन्ना वेन हाव एंड वॉट हॅपन माय फ्रेंड एंड वॉट्स द रिजल्ट केन्ना तुजें नांव बरयलें कितें घडलें तें दीस आनी कशें तूं जाणा आनी ताचो रिजल्ट कितें तुज्या जिवितान हाडलो हें तुका खबर ना जाल्यार सर हें तुका खबर ना जाल्यार म्हज्या भाव म्हणून तूं लॉस जावन आसा आनी सॅड जावन आसा म्हज्या भाव म्हणून हेल दर एका मनशाक रावता ज्या जाग्यार किवचे बोबाटांनी उयेल मारता त्या जाग्यार लोकूच न्हय प्रिचर पास्टर्स आयज आमी पळयता म्हज्या भाव म्हणून मोस्टली पास्टर आनी प्रिचर डिसीव जालेले आसा आयज आमी पळयता पास्टर ते सांगता एक म्हज्या भाव म्हणून चर्चीन येवन पालपेटाचेर रावन पूण तेजें लायफ भितरल्यान दुसरें जावन आसा चर्चीन ते भाग्यवन म्हूण दाखयता पूण दुसरें लायफ तेजें हाटल्यान जावन आसा वर्स लायफ जावन आसा म्हज्या भाव बंधू आनी तेच पळय आयज पळयता सबाल लोक आयज बॅप्टिजम जेयलेलो आसा तेजें लायफ बदलून तेच मिजाशी तेच खबरो तेच मेडेपणाचें जिवीत जियेता तीच कुन्नाटकाय हें म्हज्या भाव बंधू केन्नाच क्रिस्तांक सोबना म्हणलेलें आसा वय आमी चुकी करूंक शकता पूण आमी चुकीनीच केन्ना रावन आमी बदलता दिसाच्या दिसा आनी ताका लागून आमी पळयता जर तर तुका खबर ना जाल्यार एश्युरन्स तुका दिवना जाल्यार देवाच्या आत्म्यान ओ पवित्र आत्म्यान ओ जेजून तुका दिवना जाल्यार तुजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयलेलें आसा म्हूण 100% केन्ना कितें घडलें तें दीस कशें तूं जाणा आनी ताचो रिजल्ट कितें हें तुका खबर ना जाल्यार माय फ्रेंड इज बेटर टू एग्जामीन युअर लायफ तुजें एग्जाम कर म्हणलेलें आसा कितें तुजें कॉलिंग रियल ओ नॉट तें तुजें खरेंच देवान तुका आपयला साल्वेशनाक दुसरें जावन आसा तुजो खरेंच हो भावाक जेजो दवरला तो सारको आसा तिसरें जावन आसा म्हज्या भाव बंधू
तूं फॉलो करता तो प्रिचर ओ टिचर जावन आसा खरो शिकयता पळय तो ओ खोटी शिकयता पळय तो ओ तुका नाडटा पळय तो डिसीव करता पळय तो कित्याक मोस्टली पीपल वील बी डिसीव माय फ्रेंड फॉलोईंग द रॉंग प्रिचर. आमी पळयता चवथें जावन आसा तुज्या जिवितान खरेंच पवित्र म्हणजे फुडें हाडल्या काय 4 भाशेची फ्रूट ऑफ रिपेंटन्स, फ्रूट ऑफ रायचसनेस, फ्रूट ऑफ होलिनेस, फ्रूट ऑफ डायंग युअर सेल्फ अँड फ्रूट ऑफ इव्हेंजलायझिंग. ही पवित्रत्म्यान हाडले काय तुज्या जिवितान. आमी पळयता म्हज्या बाब म्हणतो उपरांत 5 जावन आसा आमी टेस्ट कितें कर म्हणलेलें आसा आमचें लायफ जावन आसा जेजूचें लायफ म्हज्या जिवितान दिश्टी पडटा काय, दुसऱ्यांक जेजूचे खोन्ने दिश्टी पडटा काय, जेजूचे स्वभाव म्हज्या जिवितान दिश्टी पडटा काय. आनी लास्ट जावन आसा म्हज्या बाब म्हणतो हांवें एग्जाम कर बायबलाचेर म्हणलेलें आसा हांव हो जेजूक मानून जेला तो खरोच जेजू बायबलांतलो कित्याक रॉंग जेजू म्हणलेलो आसा. खरेंच हो गॉस्पल हांवें आयकला तो खरेंच शुवर्तमान जो आपोस्टल प्रिचींग कोत्ताले ते आपोस्टल प्रिचींग कोत्ताले ते ओ रॉंग हांवें गॉस्पल आयकलेलो आसा. देव म्हाका हें ब्लेसिंग दितलो तें ब्लेसिंग दितलो ही गाडी दितलो हे पयशे दितलो ते पयशे दितलो असलो फुटकिरो गॉस्पल. आनी आत्मा जो म्हाका मेवला तो खरेंच पवित्र काय ओ रॉंग आत्मा म्हजेर येवन भितर रावलेलो आसा. आनी जर तर खरो तुज्या जिवितान पवित्रत्व येयला जाल्यार तुका खरेंच 100% म्हज्या बाबा तो पवित्रत्व गॅरंटी दितलो. तुजें नांव जिविताच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा कित्याक कितें जावन आसा फळां जावन आसा रिजल्ट जावन आसा तुज्या जिवितान पवित्रत्व येवन तुका बदलला म्हणून. आनी तुजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयलेलें आसा. आनी जर तर तुजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयलेलें आसा जाल्यार तूं राजाचें जिवीत जियेतलो, किंगडमाचें जिवीत जियेतलो, रायचें जिवीत जियेतलो म्हज्या बाब बंधू. कित्याक तुका देवान आतां भायर काडला, काडूंक घातला आनी उजवाडा काडला आनी उजवाडाचें काम उजवाडाचें जिवीत तूं जियेतलो, उजवाडाची उतरां उलयतलो, तुजें जीव बदलतलो. बायबल सांगता जर तर तुजें जीव बदलना जाल्यार तुजें देवा सावन पोलकें म्हणलेलें आसा. तुजें नेसप आयज आमी पळयता म्हज्या बाब चेडवां आपणी क्रिस्तांव म्हणटा बिलिव्हर म्हणटा पण तेच्या लायफ जावन आसा तेचें नेसप म्हज्या बाब उक्तें जावन आसा. हें कसलें बदलप जावन आसा आमचें. आमी पळयता आमी जेजू सवय येयलो मनीस म्हज्या बाब दुसऱ्यांचो मोग करून दाखयतलो. हंबलनस तांच्या जिवितान आसतली. दिसाच्या दिसा तो हंबल जातलो. दिसाच्या दिसा तो म्हज्या बाब मोडटलो ह्या संवसाराक मोडटलो. दिसाच्या दिसा म्हज्या बाब तो जेजू भाशेन जातलो. दिसाच्या दिसा ह्या संवसाराक तो हार्ट करतलो. दिसाच्या दिसा देवाक तो ओबे करूंक लागतलो. दिसाच्या दिसा तो वाडोंक लागतलो एका झाडा परी. जर तर हे भाशेन तेच्या जिवितान रिजल्ट येवना म्हज्या बाब जाल्यार हो मनीस लॉस जावन आसा. हो मनीस कंडेम जावन आसा. हो मनीस आयज मरो जाल्यार हेलान भितर सतलो म्हज्या बाब ज्या जाग्यार होप ना, काकूत ना, मस्सी ना आनी ह्या जाग्यार मनीस पावलो म्हणटा म्हज्या बाब म्हणतो. दॅट्स नॉट मॅटर माय फ्रेंड. तुवें कितलो बायबल आसला पळय तो कितलो बायबल आसला, कितले बायबलाक टायम दिला, खंयच्या प्रिचराचें तुवें आयकलां, हेजेर कितें धरलें ना. जर तर तूं स्वर्गार आसना जाल्यार हो वेस्ट ऑफ टायम जावन आसा म्हज्या बाब म्हणतो. आनी ताका लागून मरण तुज्या जिवितान केन्नाय येवपाक शकता. आनी जर तर तुका शुअर 100% गॅरंटी ना तुज्या जिविताच्या पुस्तकाचें नांव बरयलेलें आसा म्हूण ओ ना तें ही तुका गॅरंटी ना जाल्यार बायबल सांगता जाचीं नांवां जिविताच्या पुस्तकाचेर बरयलेलीं नासलीं तितल्याकूय उज्यान उडयताले म्हज्या बाब. हें देवाचें उतर सांगलेलें आसा. नो हांव बुक ऑफ रेवल्युशन चॅप्टर 20 वर्स 15 बरयलेलें आसा. अँड whosoever is not found written in the book of life will cast into the lake of fire. तूं पास्टर जायत घोडे, तूं चर्चीन आसा जायत, लोकांक शिकयता जायत, पूण तुका म्हजो बाब म्हणतो 100% ही गॅरंटी दिवना पवित्रत्म्यान तुजें नांव हांवें बरयलां म्हूण. आनी तुज्या जिवितान ही 5 भाशेची फळां हाडूंक ना जाल्यार फ्रूट ऑफ रिपेंटन्स, फ्रूट ऑफ रायचसनेस, फ्रूट ऑफ होलिनेस, फ्रूट ऑफ डायंग युअर सेल्फ, फ्रूट ऑफ इव्हेंजलायझिंग ही 5 भाशेची फळां तुज्या जिवितान दिश्टी पडना जाल्यार तूं तुकाच मरप. ह्या संवसाराच्या इंट्रस्टाक मरप, फुरीस घेवप, ह्या संवसाराक मरप आनी जेजू पासत ह्या संवसारान जियोप. रिपेंटन्साची फळां म्हूण तुका कळला म्हज्या बाब म्हणटा तूं कितलो मेळ्ळो तो भितरल्यान. ही फायट पवित्रत्म्याची तुज्या भितर घडलेली आसा. फ्रूट ऑफ होलिनेस पवित्रसाणीचें जिवीत जियेता. लिव्हिंग होली लायफ, रायचस जिवीत तूं जियेता. प्रामाणिकपणाचें जिवीत जियेता. जेजूची खबर सांगून पवित्रत्म्यान पावत दिलेलो आसा, बोल्डनस दिलेलो आसा. ही फळां तुज्या जिवितान दिश्टी पडना जाल्यार म्हज्या बाब म्हणटू तूं तेच कर, मिसा आयक, पाद्रीच्या फुड्यान वच आनी तूं पाद्री जा.
बिसन जा, पास्टर जा, प्रिचर जा, कोणूय तूं जाव, तूं आयज एवढा लॉस्ट आसा आनी हेल वर्स्ट प्लेस रावता म्हज्या भाव म्हणून ज्या जाग्यार होप ना. आनी तेका लागून बायबल आमकां सांगता एग्जाम कर म्हणलेलें आसा, चवकशी कर म्हणलेलें आसा, तुजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर आसा वो ना तें. आनी केन्ना केन्ना तुजें नांव बरयलें, कितें घडलें ते दीस आनी कशें तूं जाणा आनी तेजो रिजल्ट कितें, ही तूं खबर काड म्हज्या भाव म्हणून. ही तूं चवकशी कर आनी ती कोण दाखयतलो, देवाचो आत्म हाली दाखयतलो ताच्या उतरा प्रमाणे. आनी जर तो देवान तुका एक कन्विक्शन दिवं ना जाल्यार हें तूं करता तें उपेग ना जाल्यार काम जावन आसा, लॉस जावन आसा म्हज्या भाव म्हणून, आनी तुका होप ना मरत जाल्यार. तर यो मोच्या पयलो सोदूंक लाग ह्या बायबलाचेर, कित्याक बायबलान कितें बरयलें आसा तितलें सच जावन आसा आनी खरें जावन आसा. आनी ह्या बायबलाच्या भायर तूं कितें करता तें जावन आसा, देंवचार जें जावन आसा आनी सगळें देंवचाची कन्नी आनी देंवचाची मोत. तुका सच सोदूंक जाय, हाली बायबलान आसा आनी बायबलाच्या भायर ना म्हज्या भाव म्हणून. तूं प्रिचरच्या हाडल्यान वच, पास्टराच्या हाडल्यान वच, पाद्रीच्या हाडल्यान वच आनी खंयच्या गुरूच्या हाडल्यान वच, यू वील गो हेल माय फ्रेंड. कित्याक स्वर्गार वचपाची वाट जावन आसा जेजू. नो प्रिचर, नो पास्टर, नो हांव आनी कोणूच नो. स्वर्गार वचपाची वाट जावन आसा जेजू, आनी जेजू जावन आसा एकूच वाट. तूं बॅप्टिजम जेयला जायत, विल नॉट हेल्प यू. कोणाक साल्वार करपाक ना बॅप्टिजम उदकाचो. बॅप्टिजम आमी केन्ना घेता, साल्वार जावन कोण उपरांत म्हज्या भाव म्हणून, नो पयलो मागीर तो. पूण आयज जालेलें आसा कितें, साबार जाणांनी बॅप्टिजम जेयला पूण तेंचें लायफ बदलूं ना, पवित्र आत्म्यान तेंचे भितरल्यान टेस्टमेंट दिवना, पवित्र आत्म्यान तेंचे भितरल्यान काळीज बदलूं ना, मोत बदलूं ना, जिवीत बदलूं ना. आनी तेका लागून हो रिजल्ट म्हज्या भाव बंदो साबार लोकांचो. आनी तेका लागून आमी पळयता बायबलाचेर आमकां सांगता म्हज्या भाव बंदू, आमच्या जिवितान फ्रूट ना जाल्यार कित्याकूच उपकारना. आमी पळयता देंवचार जुडासूय काडटालो, जेच्या बरा जुडासूय आसलो, पूण जुडास केन्ना साल्वार जावना म्हज्या भाव बंदू. हें सगळें करूनय बायबल तो जाण आसलो, ओल्ड स्क्रिप्चर जाण आसलो, जेजूची खबर पासून सो सांग भोंवलोलो आसलो, सगळें तेणें केलां. पूण जुदास केन्ना साल्वार जावना, तेजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर बरोवना. देंवचार काडून मिलाग्री पासून करून तेजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर देवान केन्ना बरोवना. आनी हांव मागतां मोच्या पयलो तूं पास्टर जा, कोणूय जा, जर तर तुका गॅरंटी मेळोन जाल्यार तुजें नांव शुअर 100%. जशें तूं काजार जाला म्हूण तुका खबर आसा तुजी बायले कोणें आनी तुज्या बायलेक तूं वखता आनी तूं काजारी म्हूण तूं जाणा 100% तेच परी. वो तूं आंकोरवी आसा जाल्यार तुका खबर आसा तेच परी. ही गॅरंटी तुका पवित्र आत्म्यान दिवं ना जाल्यार यू आर लॉस्ट माय फ्रेंड. आनी हेल इज वेटिंग फॉर यू अनलेस यू रिपेंट अँड सीक द लॉर्ड. बायबल सांगता काळजांसान देवान सांगलें आसा, तूं म्हाका काळजान सोदी जाल्यार हांव तुका मेवतलो. प्रेज गॉड.